आज आमची अखिल गोवा बस मालक संघटनेतर्फे जी प्रेस आपयल्या हितून तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। आणि जे गोंय राज्यान इलेक्शन जाले आणि त्या इलेक्शनान एक अपेक्षा आसली आनी आमी लोकांक उलो मारलेलो की एक बदल घडपाक जाय आसलो। कारण 2012तल्यान जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहा तेंच्यांनी वेगवेगळे जे राज्यान घटक आहा तितून वाहतूकदार किंवा आनीक बाकीचे सगळे जे धंदेवाले आसा त्यांच्या पोटार खंय तरी पाय दवरपाचो प्रयत्न ह्या सरकारा कडसून दोनूय टर्मात 2012 आनी 2017 जाल्लो। ते सगळे विशय आमी लोकां मुखार मांडलेले आनी लोकांक अपील केल्ले की जर हे सरकार फुडें येयले जाल्यार पेट्रोल डिझल जे आयज वाडटा भरमसाट वाड जाता त्याच प्रमाणे ज्यो फायनां ट्रान्सपोर्टाच्यो ज्यो फायनां त्यो इनक्रीज जातल्यो। रेंट ए बायकाचो विशय एक आमी मांडलेलो हांगासर की रेंट ए बायक जो कॉन्सेप्ट आहा कोस्टल बेल्टान तेचेर खुबशे लोक आपले पोट भरता आयज रेंट ए बायक वेवसाय करून त्यो खंय तरी काबार करपाचो नश्ट करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारा कडसून जातलो। पूण तरी आसतना जो कल आसा पळय तो आमी म्हणूंक शकना की भारतीय जनता पार्टीक लोकांनी दिला। कारण आमकां दिसताले आमचो जो अभ्यास आहा त्या प्रमाणे की राज्यान राष्ट्रपती राजवट लावपाची शक्यता येतली म्हणून। कारण कोणाकूच एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळची ना आनी त्या प्रमाणे आमी राज्यपालाक निवेदनूय दिल्लें। आमच्या दूरदृश्टी प्रमाणे आमी एक निवेदन राज्यपालाक दिल्लें आनी ताका रिक्वेस्ट केल्ले जर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जर खंयच्या पक्षाक मेळना जाल्यार गोंय राज्यान एक 6 म्हयन्यांक लागून राष्ट्रपती राजवट लावची। हेच्या फाटली अपेक्षा कितें आसली? कारण जो आयज मंत्रिमंडळ महामंडळां पळय जी दिता तेचेर अवाढव्य पळय जो खर्च जाता तो खंय तरी पयसो वाचचो आनी जनतेची जी कामां जावंक ना। आतां आमचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान जे विशय प्रलंबीत आहा गेली 5 वर्सां हे सुटावे जावचे। कारण सेक्रेटरी जो आसा ताका मिनिस्टराचे पावर आसता आनी गव्हर्नर हे दोनूच मनीस राष्ट्रपती राजवटीन लागता। म्हणून दुर्दैवान तरी आसतना की 20-20 अशी ऑपोजिशनान 20 आनी रुलिंगान 20 अशी स्थिती जेन्ना येयल्ली तेन्ना खंय तरी आमी पळयलें की सुदीन ढवळीकारान जो स्टेटमेंट काडटालो इलेक्शना आदीं की आमी खंयच्याच परिस्थितीन भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करचे ना म्हणून आनी प्रमोद सावंत सरकाराक करचे ना। पूण दुर्दैव आयज गोंयकारांचें आनी दुर्दैव तेचे सुदीन ढवळीकाराचें की तेंच्यांनी सगळ्यान पयलीं निर्णय घेतलो पाठिंबो दिवचो। आनी जे इंडिपेंडंट MLA आहा आयज तितून अलेक्स रेजिनाल्ड आहा कितें तेणी सपोर्ट दिवपाचो निर्णय घेतलो। दुख्ख दिसता हांगा सांगपाक की अलेक्स रेजिनाल्डाचे एक सॉंग आसलें इलेक्शना आदीं सगळे कडेन प्रचाराक जे सॉंग चलताले तितून बरयल्लें कितें की कुडतरकारा पासत तो इंडिपेंडंट बसला कितें विश्वास दवरूंक ना तेणी खंयच्याच पार्टीचेर कुडतरकारांनी मोलादीक मत मारत फकत त्या आलमारीचेर हे सॉंग आसलें। खंयच्याच पार्टीचो सपोर्ट ना म्हणून आयज भारतीय जनता पार्टी विरोधान सतत उलयणारो आमदार आयज भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट दिता। भारतीय जनता पार्टीचो जो उमेदवार आसलो एंटनी बार्बोज ताका पराभूत करून निवडून येयल्लो आमदार आयज भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट दिता। दुसरो शेटये जो पाटणेकाराक पराभूत करून येयल्लो आमदार परत भारतीय जनता पार्टीक निवडत आनी तो वाद जो आसा तो परत हांगासर नारायण नायक जो आहा कुडतरी भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार हेका पराभूत करून येयल्लो आमदार। दुर्दैव आमच्या गोंयकारांचे की 5 जाणांनी जो निर्णय आयज घेतला तितून जी तारोलकार सुदीन ढवळीकार आनी इंडिपेंडंट MLA खंय तरी फुडें गोंयकारांचेर पळय जो अन्याय आमकां दिसता की कितले उन्मत्त पळय आतां जातले हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आनी मंत्री जे पळय आसा हे कशा तरेन लोकां कडेन वागतले उन्मत्तपणान आनी कसो हांकां सत्तेचो मात चडटलो पळय हे आतां दिसपाक लागलेलें आसा। आनी फुडें जे पळय गोंयचे पळय कितें वाट लागतली पळय हेंच्या हातींतल्यान आनी फुडें जे पळय गोंयचेर कितें आघात जातले आनी जे पळय गोंयकारांक पळय फुडें सफर जावचें पडटलें ही म्हारगाय वाडटली सगळ्यो गोश्टी आहा पळय ताका हे 5 आमदार जे पळय आहा हे खंय तरी जबाबदार आसतले। कारण हे जर 5 आमदार जर सपोर्ट दिना जाल्यार भारतीय जनता पार्टी कडेन स्वताची अशी मेजॉरिटी नासली 20-20 उरतले आसले आनी राज्यान कल जो आसा हो राष्ट्रपती राजवटीचे वाटेन वचपाची
वचपाचो हांव शक्यता म्हणिना, पण ठाम अशें सांगता की भारतीय राष्ट्रपती राजवटीच्या वाटेन जो लोकांचो कल आहा पळय तो हांगासर आसा. आयज दुख्ख दिसता सांगपाक की भारतीय जनता पार्टीन जे प्रमोद सावंत आयज मुख्यमंत्री, तेंच्यांनी हे जे 5 जाण त्यांचो योग्य तरेन वापर करून घेतलेलो आमी पळयता. विधानसभेन सभापतीची निवड जायत, उपसभापतीची निवड जायत किंवा आनी खंयचे विशय ह्या विशयांचेर मतदान बी करून घेतला सगळ्यां कडसून. आनी हे आतां 3 वर्स जे उरल्या पोर्टफोलिओ हांगा खंय तरी कौन बनेगा मंत्री स्पर्धा लायल्या हेंच्या भितर आतां. आनी हे नाचता कौन बनेगा मंत्री 5 जाण. आयज कोण म्हणटा जिताक मंत्रीपद, कोण म्हणटा सुदिनाक मंत्रीपद, फाल्यां कोण म्हणटा रेजिनाल्डाक, परवा आनी कोण कोणाक म्हणटा. अशी स्पर्धा लावन दवरल्या हेंच्या भितर. हे भारतीय जनता पार्टी ही तेंची खासियत. हेंकां कळपाक जाय 5 जाणांक. हेंच्यांनी येन्नाच जर दोळे उगडपाक जावत. अजुनूय अपील करता 5 आमदारांक की पाठिंबो दिला तो काडा. राष्ट्रपती राजवट लागून गोंयांत कोणाचें वायट जावचें ना. जनतेचे राष्ट्रपती राजवटीन एक 6 म्हयने जर लागली जाल्यार बरेंच जातलें, हो आमकां ठाम विश्वास आहा. आतां जे बजेट वाचलेले मुख्यमंत्र्यान 2022 जे पळय बजेट मांडलेले मुख्यमंत्र्यान, तितून जो आमचो ट्रान्सपोर्टाचो विशय आहा तेचेर खंय तरी ट्रान्सपोर्टाचे 2021-22 बजेटान ट्रान्सपोर्टाचे जे आमचे 5 विशय आहा पळय ते 7 विशयाचेर मुद्दे मांडलेले. 7 मुद्दे. तितून पयलो मुद्दो कितें आसा की 5.50 कोटी प्रोविजन केला कित्याक 50 इलेक्ट्रिकल बसी हाडपाक. आतां हेचेर सांगपाक सोदता हे चल्ल्या बजेटान भाशण करून सुद्दां. मागीर दुसरी मुद्दो कितें सांगलेलो की एक्सिडेंटल स्कीम तेंच्यांनी इंट्रोड्यूस केल्या, तिका 1.5 कोटीचे बजेट प्रोविजन केला. पूण त्या प्रमाणे क्लेम ज्यो येयल्या त्यो 74 लाखाच्यो येयल्या आतां पर्यंत. त्यो 74 लाख तेंच्यांनी ऑलरेडी दिल्ले आसा. मागीर फ्युअल सबसिडीक प्रोविजन केल्ले, तितून 18 कोटी प्रोविजन केल्ले आमची बसवाल्यांची जी फ्युअल सबसिडी आहा तिका. म्हणून दुर्दैवान आयज पर्यंत 1 रुपया आमकां ह्या फ्युअल सबसिडीचो हांगासर दिवंक ना. मागीर ओल्ड रिप्लेसमेंट स्कीम जी पळय आसा पोरणी बस स्क्रॅप करपाक आनी ताका 9 कोटीचे प्रोविजन केल्ले. म्हणून आयज पर्यंत त्या स्किमीचो 1 रुपया दिवंक ना. कदंबा सारथी म्हणून एक स्कीम केल्ली आनी तिका 10 कोटी अनावन्स केल्ले बजेटान मुख्यमंत्र्यान. तितून कितें सांगलेलें की जो रूट जे प्रायवेटांचे खंयचे पळय लुकसाणान चलता ते आमी घेवन चलयतले म्हणून सांगलेले प्रायवेट बसी. पूण त्यो आयज पर्यंत कांयच जावंक ना. तेचेरूय खंय रुपया खर्च करूंक ना. आतां 6वो मुद्दो जो आसा तो 6वो मुद्दो जर पळयलो जाल्यार दिसता की हांगासर खूब इंट्रस्ट जाल्लो सरकाराक. 32 कोटीचे प्रोविजन केल्ले डिजिटल टॅक्सी फेर मिटराचे. ते कित्याक केल्ले फक्त कमिशन खावपाक. थंयसर आमी प्रत्येक फावटी तेचेर आरोप केला. हायकोर्टाची ऑर्डर आसली एक ॲप डेव्हलप करून दी म्हणून टॅक्सीवाल्यांक मोबायलाचेर ऑपरेट करपाक. तरी आसतना फिजिकल मिटर लावन थंय कमिशन खावपाक मेळटा म्हणून स्पश्टपणान हेंच्यांनी ते मिटर लावपाचें काम एक केलां आनी ताका प्रोविजन 32 कोटी करून दवरलेलें थंयसर. आतां लास्ट मुद्दो जो आहा तो रोड टॅक्स, पॅसेंजर टॅक्स किंवा बाकीचे रजिस्ट्रेशन फी ज्यो सगळ्यो आहा ह्यो ऑनलायन करपाक. हांव सांगपाक सोदता मुख्यमंत्र्याक तुमच्या माध्यमांतल्यान आनी वाहतूक मंत्र्याक आनी जो कोण डायरेक्टर जो पळोवन भोंवता तो जर आसा तेणी तो खंय तरी तुमकां थंयसर सांपडलेलो पयल्लो आनी ताका खंय सोदून काडलो तुमी नकळो ताका. खंयच्या तरी झाडांनी बी आसलो पळय तो ते फी वाडयल्या पळय तेन्ना. म्हणटकूच तो जर आसा जाल्यार तेणी हेचेर खंय तरी स्पश्टीकरण दिवंक जाय. कित्याक ऑनलायन करून सुद्दां डिपार्टमेंटान सगळे तालाव मारपाचे फी किंवा हे रिसिटी किंवा रजिस्ट्रेशन रोड टॅक्स. वास्को ऑफिसान जवळ जवळ 15 लाखाचो घोटाळो जाला. 15 लाखाची अफरातफर जाल्या. गणेश फातर्पेकर म्हणून जो पिवन आहा तेचेर हेंच्यांनी सगळे बालण जे आहा ते घातला. आनी ही केस क्रायम ब्रांचीक इन्व्हेस्टिगेशनाक दिवची सांडून हे ओगी घेवन बसल्या थंयसर भितरल्या भितर. कित्याक सगळे सामीला आहा भितर पयशे खावपाक. म्हणून ऑनलायन करून फायदो कितें शेवटी हो प्रश्न हांगासर पडटा. आतां ही 7 कामां जी पळय आहा ह्या 7 कामांतले हांगासर कितें केलां पळय मुख्यमंत्र्यान पळय तो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो आहा तो तेणी मांडलो एसेंब्लीन. आतां एक्शन टेकन रिपोर्ट जर पळयलो तुमकां हांव ही 7 कामां जी आहा ती मुख्यमंत्र्यान केल्ली घोशणा ती दाखयता.
आनी हो एक्शन टेकन रिपोर्ट आहा हांगासर हितून कितें आहा ट्रान्सपोर्ट तो म्हणटा कितें टोटल 8 कामां हांगासर दिल्ली 21-22 5 कामां केली आनी हांगासर 22-23 1 काम आनी हितून 2 कामां जातलीं आतां 23 उपरांत म्हणून जे रिपोर्ट पळय आहा हे एकदम सगळे चुकीचे आहा आनी दिशाभूल करणारे आहा कारण हितून जर सगळे पळयत आमी फुडें जाल्यार ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट पळय जे आसा ज्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची सगळीं पळय जी कामां जावपाक जाय पळय ती खंयच्याच परिस्थितीन आमकां हांगासर जाल्ली दिसना हांगासर कारण ही जी घोशणा पळय केल्या पळय त्या घोशणेक काय अर्थूच ना आनी सगळीं कामां जी आहा ती हांगासर कितें आहा हे आतां कितें म्हणटा हांगासर कितें लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट वायज बजेट अनाउन्स वीच आर लायकली टू बी कंप्लिटेड 22-23 म्हणजे 21-22 बजेटान घोशणा करप आनी 22-23 आतां पूर्ण करता म्हणून हो एक्शन टेकन रिपोर्ट म्हणटा हितून कितें सांगता हांगासर 5.5 कोटी कदंबाक प्रोविजन केला 50 बसी हाडपाक पूण हांगासर जेन्ना दाखयता की बसी पळय हाडल्या पळय त्यो इलेक्ट्रीक बसी त्यो जवळ जवळ 35 येयल्या अजून आनी 15 येवपाच्यो आहा परत हांगासर आनी ते अजून पर्यंत येवंक ना म्हणटा अशा तरेन सगळो रिपोर्ट जो आहा पळय तो इनकम्प्लीट आहा हो हेचे फक्त दिशाभूल करपाक केला आनी अंदू आत्मनिर्भर आनी कितें कितें सगळें बरयलां हांगासर आनी नवो बजेट जो आहा पळय त्या बजेटान फ्युअल सबसिडीचेर कांय घोशणा ना फक्त हांगासर ट्रान्सपोर्टाक 289 कोटीचे 0.41 बजेट करता प्रोविजन हे एक मेन्शन केल्लें आहा आनी 20 कोटी टॅक्सीच्या मिटराक दवरल्या कारण कितें आहा हितून कमिशनाचो वेव्हार आहा म्हणजे हे 20 कोटी सारके आवर्जून दवरल्या मागीर रोड विक्टीमची स्कीम आहा तुमकां सांगली तिका 1.5 कोटीचें प्रोविजन केलां परत ह्या हितून बजेटान 35 ज्यो बसी हाडल्या आनी 15 येवपाच्यो आसा आतां ते प्रायवेट बसी हाडून स्टेट चेकराचो म्हणजे टॅक्स पेयराचो पयसो कितलो पर्यंत लोकांक दिवप हो प्रश्न चिन्ह आनी हेचेर परत 37 कोटी 50 कोटीचे प्रोविजन हांगासर केला आनी ऑनलायन सर्विसीस आनी बस स्टँड PPP मॉडेलाचेर हेच्या व्यतिरिक्त आनीक कांय ना म्हणटकूच अशा तरेन जे बजेट पळय आहा पळय हे बजेटान खंय तरी थट्टा सगळी चलयल्लेली आहा आतां डिझल प्रायसीस जे वाडटा हांगासर आतां जवळ जवळ 100 डिझल पावात येयला 98 रुपया आनी चिल्लर कितें तरी आहा आयचे डेटीन म्हणटकूच त्या डिझल वाडीचेर दरवाडीचेर आमी टिकेट दरवाड मागलेली सरकारा कडेन ती गेले 6-7 म्हयने आमचे एप्लिकेशन पेंडींग आहा आमी आतां ते फॉलोअप खंय तरी आमचे जातले फ्युअल सबसिडीचे आतां बजेटान सांगलेल्या प्रमाणे गेल्या बजेटान 18 कोटी प्रोविजन केल्ले अजून फुडें ह्या बजेटान कांयच मेन्शन केल्लें ना कारण ते दितले काय ना पळय हेची कांयच खंयच नोंद केल्ली ना इन्शुरन्स स्कीम जी आहा 2017तल्यान पेंडींग आहा तिची कांयच खंयच नोंद केल्ली ना फ्युअल सबसिडीची रिन्युअल करपाक जाय फुडें कारण 5 चालू आहा कदंबाचे पूण ती करपाक जाय तेचे अजून कांय प्रोविजन केल्लें ना ओल्ड रिप्लेसमेंट स्कीम जी गेल्या वर्सा 9 कोटींतलो 1 रुपया दिवं ना कारण 2017तल्यान अजून पर्यंत ती बंद आहा तेचेर कांय ह्या बजेटान मुख्यमंत्री उलोवंक ना मागीर पॅरलल ऑपरेशन जे स्टार्ट जाला सबंद गोंयभर सगळे कडेन ऑल गोवा सायटसींग बसी ज्यो आहा ह्यो कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर GMC आनी वेगवेगळी डिपार्टमेंटां आहा तांकां चलता ते बंद केल्या शिवाय आमच्यो बसी खंय तरी रस्त्यार आमकां हाडपाक मेळना ताका लागून ते एक आनी पेनाल्टी जी आहा पळय 25% ही आमी सोडून मागलेली सरकारा कडेन कारण टॅक्स बी कितें आहा तो भरपाक कारण खुबश्यो गाडयो बंद आहा टॅक्साच्या पेमेंटाक लागून हेचेर अजून कांय निर्णय जावना म्हणून अशा तरेन ह्या सरकारा कडेन म्हाका दिसता कांयच हे म्हणजे अपेक्षा आनी म्हाका दिसता गेल्या 5 वर्सांक हेंच्यांनी फक्त टायमपास केला डायरेक्टर वाहतूक मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यान आनी आतां नवे म्हणजे सरकार जेन्ना येयले तेन्ना आमकां खूब अपेक्षा आसल्यो इलेक्शन जावन नवें सरकार येता पूण आमी एक ब्रेक कसो आसता स्कुलाक मे म्हयन्याची सुटी पडोवन आनी जुनान स्कुलान गेल्या उपरांत आमी तेच बाग तेच स्कूल तेच सर परत पळयता त्या प्रमाणे तोच मुख्यमंत्री तोच वाहतूक मंत्री तोच डायरेक्टर खंय तरी आयज फेस करता हांगासर म्हणटकूच आमकां कितें लडपाची पूर्ण क्षमता आमी दवरलेली आसा सगळ्यो गोश्टी करून घेवपाक पूण तरी आसतना सरकाराक शिटकावणी दिता की जे बऱ्या भशेन जे आमच्यो मागण्यो कारण आमी आत्मनिर्भर आहा आनी आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण जेन्ना आमी धंदो करता जेन्ना आमकां बँकेची
लोनां बी सगळे फेस करची पडटा तेन्ना सरकारान जाता तितले बेगीन जे आमचे कितें देणे आहा पळय ते दिवचे। काल जो स्टेटमेंट काडलो निलेश काब्रालान की पेट्रोल डिझल म्हारग जाला म्हणून लोकांनी बोवाळ करचो न्हू, ई व्हेकल यूज करचे, इलेक्ट्रीक व्हेकल यूज करचे, ह्या स्टेटमेंटाचो आमी निशेध करता आनी सांगपाक सोदता की सगळ्यान पयलीं काब्रालान जे आपले बसी आहा पळय त्यो बसी हाडच्यो म्हणून। इलेक्ट्रीक व्हेकल लोकांक सांगपाची तत्वज्ञाना गरज ना, सगळ्यान पयलीं आपले बसी हाडपाक जाय, कारण एक बसीची 1.5 कोटी किंमत आहा इलेक्ट्रीक बस जर हाडटाले। आयज 20 लाखाच्यो ज्यो बसी आहा लोकांच्यो पळय एक्झिस्टींग बसी आहा तेंची लोनां आयज पर्यंत फारीक जायना बँकेची, आनी 1.5 कोटीची बस हाडून कोण खंयसर हे करतलो फारीक करतलो। आनी ज्यो पळय टू व्हिलरी सुद्दां पळय ज्यो काडलेल्यो आहा आयज त्यो खंय तरी टू व्हिलरी सुद्दां फायदेशीर अश्यो ना पळोवंक गेले जाल्यार। आयज 12 किलोमिटराचेर 1.5 वर बॅटरी चार्ज करची पडटा एक टू व्हिलरीची, आमी पळयलां सगळें हे करून। म्हणटच तेका पेट्रोल तरी खूब वाटेन बरें कशें दिसता पेट्रोल व्हेकल ज्यो आहा पळय टू व्हिलरी 4 व्हिलरी, पूण खंय तरी इलेक्ट्रिसिटी राज्यान शॉर्टेज आहा आनी तितून ह्यो ई व्हेकल वाडोवप हे सस्टेनेबल आहा। आनी शेवटी कितें आहा जे पळय बॅटरी पळय आहा ह्या इलेक्ट्रीक व्हेकलाक ह्यो कित्याचेर तयार जाता, लिथेनियम आयनाचेर तयार जाता। लिथेनियम आयन जे आहा पळय हे कोणा कडसून हाडचें पडटा, चायना कडसून, हे फक्त चायना कडेच आसता। आख्ख्या देशान पळय ज्यो मायनी आहा न्यूझिलंडाक आहा, ऑस्ट्रेलियेक आहा, अमेरिकेक लिथेनियम आयनाच्यो पळय मायनी आहा हे सगळ्यो चायनान मोनोपोली करून आपल्या ताब्यान दवरलेल्यो आहा। आनी हे लिथेनियम आयन चायना तेंचे कडेन आसलेल्या कारणान ह्यो सगळ्यो इलेक्ट्रीक व्हेकल चायनाच्यो येवपाक लागलेल्यो आहा देशांत। तेका लागून आमी सांगपाक सोदता ह्या मंत्र्यांक की सत्तेचो माच कसो चडटा ते स्टेटमेंट जर पळयलें जाल्यार आमकां कळटा। पूण आमी सांगपाक सोदता की तुमी पूर्ण क्षमतेचें तुमचें सरकार ना, तुमकां लोकांनी वोट शेअर जर पळयलो 36% जाता तो कळटा की तुमकां कितल्या लोकांनी पळय मतदान केलां पळय ते वोट स्प्लीट जाले, ऑपोजिशन युनायटेड नासलें म्हणून खंय तरी आयज सरकार स्थापन करपाक पावलें। तेका लागून हेंचे कडेन मागता एक कळकळीचें आव्हान करता सगळ्या आमच्या बस मालकां तर्फे की जे आमचे कितें प्रलंबीत विशय आहा ते जो वाहतूक मंत्री नवो येयला पळय ताका तेणी जाता तितले बेगीन सगळे आमचे सोडोवचे आनी जे कोण हांकां पाठिंबो दितात तेंच्यांनी खंय तरी पब्लीक इंट्रस्ट म्हणजे लोकांचो विचार करचो आनी पाठिंबो पळय